उटा आंदोलनाच्या वेळार जाल्ल्या 2 उटा आंदोलकांच्या हत्याकांडाच्या केशीत वेगळे मोडण आयलां. ह्या केशींतले खुनाचे कलम काडून सदोश मनुष्यवधाचे कलम लायला. शेनवारा सीबीआयन ह्या केसीचे आरोपपत्र मडगांवच्या सत्र न्यायालयात घालां. 15 ऑक्टोबराक ही केस सुनावणी घेतली. 25 मे 2011 बाळी उटाच्या आंदोलना वेळार जाल्ल्या 2 उटाच्या आंदोलकांच्या हत्याकांडाच्या केसीची आरोपपत्र शेनवारा सीबीआयन मडगांवच्या कोर्टान घालें. सीबीआयन ह्या केशीन खुनाचे 302 कलम काडून सदोश मनुष्यवधाचे 304.2 कलम लायला. बाकीची सगळी कलमां आशिल्ली तशीच आसा. ह्या केशीन एकूण 14 आरोपी आसा. बाळ्ळी कार्नेज केस जी मॅडम विजया पोळेचे मुखार चलता तातूंत पयली इन्व्हेस्टिगेशन CBCID दोनापावल करताले. ती मागीर ट्रान्सफर जावन सीबीआय कडेन हँडओवर जाली. आज सीबीआयन फाटले डेटीक टायम मागून आज सीबीआयन तातूंत चार्जशीट फायल केला. आनी इनिशियली इट वॉज अंडर सेक्शन 302 आनी तें 302 सेक्शन काडून आज सेक्शन 304 पार्ट 2 हाजे अंडर सगळे एक्युज्डांचेर चार्जशीट फायल जाल्ली आसा. नेक्स्ट डेट 15 ऑक्टोबर ह्या दिसा दवरिल्ली आसा. ह्या घडणुकेन मोरपिल्लाचो दिलीप वेळीप आनी काणकोणचो मंगेश गांवकाराक मरण आयिल्लें. पयलीं गोंयच्या क्रायम ब्रांचीन ही केस नोंद केल्ली. मागीर ती सीबीआयक ट्रान्सफर केली. गोंयच्या क्रायम ब्रांचीन ह्या केशीन चार्जशीट फायल केल्ली तेन्ना सगळ्या आरोपींचेर खुनाचो आरोप चार्जशीटान आशिल्लो. मात सीबीआयन तो काडून उडयला. शेनवारा सीबीआयन ह्या केशीन चार्जशीट फायल केलो. आतां 15 ऑक्टोबराक ही केस सुनावणेक येतली. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. मेर्शे वाठारात कोयराचो सध्या मोठो प्रस्न जाला. पुराय हायवे सध्या फ्लायिंग गार्बेज झोन जाला. ह्या सबंद रस्त्याक रातभर लोक कोयर उडोवपाक लागिल्ल्यान कोयराच्यो राशी पडपाक लागल्यात. आतां ह्या गजालीचेर रातची नजर दवरूंक एक मनीस दवरपाचो पंचायतीचो विचार चल्ला. पंचायत वाठारांत कोयर उडयतल्यांचेर कारवाय करपाचें पंचायतीन थारायलां. पंचायतीन ह्या कामाक वेगळो मनीस नेमल्यार तशें करपी मेर्शे पंचायत गोंयची पयली पंचायत थारतली. राकेश कानोळकाराचो रिपोर्ट. हे पळयात, लोक कोयर कसो उडयतात तो. पणजे वटया वचपी हो मोटरसायकलवालो कोयर कसो उडयता ते पळयात. मोटरसायकलीचेर बशिल्ल्या ह्या मनशाक पळयात कितें करता तो. हे सगळे तथाकथीत सुशिक्षीत गोंयकार. मोटरसायकलवाले जाले. आतां पळयात गाडयांनी भोंवतल्यांनी तेच धरला. मेर्शे पंचायत कॉन्क्रीट वाठार जायत चल्ला आनी ह्या वाठारांत कोयराचो विलो लावपाची वेवस्था ना. मेर्शे ते पणजे मेरेनचो हायवे वाठार कोयर उडोवपाचीच सुवात जाल्या. हांगासरली शेतां आतां शेतां उरूंक ना. थंय सगळ्याक कोयरच दिसता. कांय दिसा फाटीं हांगासरल्या लोकांनी कोयर उडयतना कांय जाणांक धरिल्ले. मात ताचो एफेक्ट चड दीस उरना. आतां ह्या गजालीचेर नजर दवरपाक पंचायत एक मनीस नेमपाचो विचार करता. आतां ते चड करून रातचे सगळे हाडून उडयता. आतां तांकां आतां आमी पंचायतीन स्टेप घेवंक सोदता की आमी एक मनीस अपॉयंट करून थंय की रातचो थंय दवरून कोण उडयता पळय तांकां कितें तरी फायन घालतले. कोयराच्या प्रस्नाक मेर्शेकार सुटिल्ले ना. वेगवेगळ्या वेवसाय धंद्या खातीर शेत जमीन आनी खारफुटी सारकेल्या पर्यावरण संवेदनशील सुवातींनी सर्रास अतिक्रमणां चल्ल्यात. खारफुटीच्या सुवातींचेर वेवसाय धंदे उबे रावतात. खारफुटीच्या सुवातींनी खुबश्यो गॅरेजी वयर सरल्यात. असल्यो गजाली करतल्यांचेर कारवाय करतले अशें पंचायत उलोवन दाखयता. आदलो जिल्लो पंचायत वांगडी अनिल होबळे म्हणटा, RTI आनी समाज वावुरप्यांनी हो मुद्दो लावन धरपाक जाय. मँग्रोव्स पासून कातरून सामके थंयसर अड्ड्यांचे अड्डे आनी झोपडपट्टी टायप जावन थंयसर गॅरेजीस आहा. थंयसर आमच्यो लिकर पासून इलिगल भरतात. खासा प्रतिनिधी राकेश कांदोळकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. लोकांचो आधार संस्थेन राज्यांत चोरयो आनी खून प्रकरणांनी वाड जाल्ल्यान हुस्को उक्तायला. घरमंत्र्याक लोकांक सुरक्षा दिवपाक अपेस आयला आनी ताका लागून ताणें पदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी लोकांचो आदाराचो अध्यक्ष ट्रोजन डिमेलोन केल्या. कायदेशीर खाणी बंद केल्ल्यान ताणें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर टिका केल्या. The Chief Minister is on record to say that the police force are acting in a lethargic manner. A Home Minister calling his police force lethargic is only an indication of the lethargic administration of this Home Minister, who is the Chief Minister. You are demoralizing the police force. If we will not tolerate any sort of corruption, the Shah Commission is very clear that since 2000 this hera-pheri is going on. From 2001 to 2004 it is Manohar Parrikar, the Chief Minister of Goa.
During that tenure, ex-chief minister of the earlier ex-chief minister was mines minister. When he resigned from Parrikar government, he said, I was suffocated. What is this suffocation? That means he would have been another Bhave. He got an escape route. My question is, why are legal mines not being allowed to function? Is he increasing his hafta? There is no other reason. रान खात्यान झाडां सांबाळपाचीं असतात. झाडांक खिळे तारो हे सारकेल्यो गजाली मारपाक मेळनात. पूण काणकोणा कर्वे गांवडोंगरी वाठारांत राना खात्यानूच झाडांक तार मारून वंय केल्या. हाचेर थळावे लोक सामके बेजारल्यात. अशी 100 झाडांक तार मारून राना खात्यान वंय केल्या. तातूंत काजूची झाडां आसात. थंयचे लोक म्हणटात तार मारिल्ल्यान कांय झाडां मेल्यांत. बबीश बोरकाराचो रिपोर्ट. एक्चुली जे पळय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा न्ही तें पर्यावरणाचो सांबाळ करप आनी पर्यावरण वाडोवप हें तेंचें मुख्य कार्य आसा. पूण जे आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा न्ही तांकां पर्यावरणा विशीं अजिबात कांयच म्हायती ना. आनी हांगासर सगळे उलटी तरेची कामां सुरू जाल्या. हांगासर सगळे ते तांच्यांनी कितें केलां, काजूचो प्लांटेशन आसा, तांचे काजू प्लांटेशनाचो एरिया आसा, तांच्यांनी ताका कंपाउंड म्हणून लोखणाची तार मारला. आनी कितें केलां, सगळीं जितलीं पळय झाडां आसा जवळ जवळ 100 चडूच झाडांक तांच्यांनी अशी तरेची तारी मारला. आनी कांय झाडां जीं आसा न्ही ऑलरेडी मेला एक तारी मारिल्ल्यान. म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अशें करून उपकार ना. कारण पर्यावरण कशें सांबाळटलें हाचेर काम करपाक जाय. कोणी जर मारलें जाल्यार ताका समजून सांगपाक जाय. आनी हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जर अशीं कामां करता जाल्यार लोकांनी कितें करपाक फाव. इतले शेतकार आसा, एकूय शेतकारान आपल्या काजूच्या बागायतीक अशे तरेन तारी मारून किंवा फातराचें कुंपण काडूना किंवा लाकडाचें कुंपण कांयच काडूना जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूच हें असलें नाकातलें कित्याक येवजता आमकां कांय कळना. आनी हे अशे तरेन तारी मारिल्ल्यान आनी एक प्रॉब्लेम जाता. कितें म्हळ्यार जी आमच्या शेतकाराची गोरवां जी चरपाचीं आसा ती खंय चरपाचीं, चरपाकूय जागो ना. रस्त्यांनी कितें खातलीं गोरवां. म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता तेन्ना तेंच्यांनी कितें करपाक जाय, सगळ्यान पयलीं गांवची संस्कृती, गांवचें लोकजीवन, गांवचे लोक कशे दीस काडटा, लोकांची परिस्थिती कशी आसा हें सगळें समजून घेवनूच काम फुडें आपलें स्टेप्स घालपाक जाय. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.